श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांतल्या धनगर भावांच्या कडक व्रताक उमेदीन सुरवात जाल्या। जाणटे नेणटे मेळून तब्बल 55 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेऱ्या आशिल्ल्या श्री बाळूमामाच्या देवळान भक्तिभावान व्रत पाळटात। धनगर भावांची ही चौथी पिळगी लयराई देवीचे व्रत पाळटात। शिरगावचे श्री लयराई देवीचे गावागावांनी धोंड भक्तगण आसात। आयतरा जावपी जात्रे निमतान भक्तगणांच्या कडक उपवासाक सुरवात जाल्या। गावागावात देऊळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे व्रत पाळटात। लाखेरे वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळूमामाच्या देवळात रावून व्रत पाळटात। व्रत धरिल्ले कांय धोंड भक्त शिरगावा वचून श्री लयराई देवीचे पवित्र तळयेत न्हावन निर्मळ जातात। हे बाळू म्हणजे घुमटी कशी असली पहिली हांगा पयलीं खूब परबीची हांगा घुमटी कशी आसली। तेचे नंतर ह्या 4 वर्सां मागीर आमी ते भुरग्यांनी मला आतां बाळूमामाचें मंदीर बांदलें अशें ते मंदीर बांदलें ते आतां। पयलीं सादी घुमटी आसली तेन्ना पाकळे पुरते पिटाळपाचे तेन्ना येवपाक बी भंय दिसता न्हू। कामार घेवपानी वता। आनी पयलीं तुमी हें व्रत खंय पाळटाले? पयलीं हांगा खंय अशें गड्ड्यार उरले झाडां पानां म्हणजे हे आता बाळू मामाचे देऊळ बांधल्यार 4 वर्सां तुमी हांगा। तुमचे आता हे जे ग्रुप आहा तुमचो त्या ग्रुपाक कितले धोंड आहा? ग्रुपाक 55 धोंड आहा। वर्साच्या वर्सा नवीन धोंड पडटा वर्सा हांव कोण रावंक ना। पण साधारण आता तुमच्या हितून 60 वर्सां त्याच्या परस चड वर्सां आसले कितले धोंड आहा? आता धोंड आता पयलीं कमी आसले धोंड। न्हू जाणटे ना सगळे जाणटे आसले। आता सगळे जाणटे आता आमचे कमी 5 जाणां। पूण हे तुमी आता हे व्रत कशें पाळटात? आमी सगळे न्हावन धुवन सगळे जेवण करता जाल्यार न्हावन धुवन करपाचें पडटा। सकाळी चिलो च्या करतलो जाल्यार न्हावनूच करचें पडटा। न्हावनूच जेवचें पडटा। पाणी पियेतलो जाल्यार न्हावनूच पियेचें पडटा। एका लोकांनी जेयता आसतना बुश्टे बिश्टे लावंक जायना। म्हणजे सामकें कडक परत ते न्हावचें पडटा ताका। म्हणजे तुमचे 5 दीस कडक व्रत आसता। म्हणजे आता जे आमी उठले तेणी सुक्या कपड्याक हात लावून सगळे उठले शिवाय सुक्या कपड्याक हात लावंक जायना। सगळ्यांचें जेवण जालें उपरांत मागीर सुके कपडे लायले जाता। म्हणजे तुमकां हांगा 5 दीस कशें वयता तुमचें व्रत? बरें वयता म्हणजे देवीच्या नावाचो जयघोष बी चालू असता। लयराईच्या नावाचेर बरें 5 दीस वयता। आपली कसली झगडी ना पडी ना काय ना जावना बरें आनी मजा येता। मजा येता बरें दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।